जीएसटीची मिटिंगेन विशेष करून जीएसटीची मिटिंग तशी पूर्ण दनपारां 2 पासून ती 7 पर्यंत कंटिन्युअसली चल्ली. तितूर मेजर 2 डिसिजन आणि विच इज अगेन द गोवा रिलेटेड. इट इज एन लॉंग पेंडिंग ज्यांच्यांनी आपले टॅक्स रिटर्न फायल करूंक नाशिल्ले अश्यो देशभरांतल्यान जवळपास 5 लाख केसीस आसा. गोंयांत ना म्हटले जाल्यार एक 10,000 केसीस आसतल्यो ज्यांच्यानी आपले टॅक्स रिटर्न फायल करूंक नासले सिन्स फ्रॉम द 2017 टू टील डेट. ओके, तांकां टॅक्स रिटर्न फायल करून इनपूट टॅक्स क्लेम करपा खातीर वन टायम रिलॅक्सेशन जे आसा पळय न्ही हे जीएसटीन आयचे अप्रूव्ह केल्ले आसा. ओके, आणि सेकंड वन गोवा रिलेटेड जर म्हणत जाल्यार विच इज एन ENA अल्कोहोल. ओके, म्हणजे ENA अल्कोहोल विच इज एन ह्युमन कन्झम्पशन अल्कोहोल. सोरो करपा खातीर अल्कोहोल भायल्या स्टेटींतल्यान हाडटात, ताजेर जीएसटी लावप काय ना हाजे डिस्कशन आशिल्ले. काही प्रमाणात स्टेटी लायताल्यो बी पयलीं. ओके, ताजेर आतां कन्फर्म जालें की ENA अल्कोहोलचेर जीएसटी लागचो ना, जेणे करून आमकां वॅट जो आमी घेता ओके वो आमचो मेंटेन आमकां घेवपाक मेळटा. कॅसिनोचे बी कितें आसले तेंचे फाटले ना इश्यू नाशिल्लो.